आज जे सरकार चल्ला आणि आमचे कॅबिनेट मिनिस्टर आसा अंदाधुंदी वक्तव्य करता इरिस्पॉन्सिबल आणि एकदम बेजबाबदारीचे घोषणा, बेजबाबदारीचे प्रेस कॉन्फरन्स आणि ज्या सरकाराक अनुसरून कांयच ना. लोकांची दिशाभूल करपा खातीर फक्त पेपरार लोकांक बरें दिसपाक जाय, बरें आयकूं येवपाक जाय म्हणून उलयता. उलयत सुटले. म्हाका सांगपाचें आसा की रोहन खंवटे is time and again found taking unconstitutional stands, and this person is guilty of serious misconduct and indiscipline as a cabinet minister. See, the fundamental rule of governance जे constitutional आम्ही लोकशाही म्हणटा पळय जी भारतान चल्ल्या त्या प्रमाणे गव्हर्नर जो असता पळय तो अपॉइंट करता चीफ मिनिस्टर and also on his advice the council of ministers, and this chief minister and council of ministers has to aid and advise the governor, and this is how the governance is done. आज आम्ही कितें पळयता, what is happening today, that cabinet minister of rank 2, maybe rank 2 or rank 3, minister for IT, labor and revenue, is coming out openly against his own chief minister, and he is saying that the finance department is totally collapsed. No file is moving. I am not going to the secretariat. I will not cooperate. Against whom are you revolting? कोणाच्या विरोधात तू उभो आसा आज? तू स्वताच गव्हर्नमेंट चलयता आणि तू स्वताच्याच अगेन्स्ट तू घोषणा दिता. इतल्या बेजबाबदारीचे घोषणा, बेजबाबदारीचे काम, स्टेटमेंट्स म्हाका दिसता ह्यान पयली केन्नाच कोण केले ना. ते आपल्या चीफ मिनिस्टराच्या अगेन्स्ट उलयता. चीफ मिनिस्टर हतबल जावन कांयच एक्शन घेवंक शकना. ज्या दिसा हो स्टेटमेंट भायर सरलो त्याच दिसा त्या मिनिस्टराक सॅक करपाची गरज आसा. सो हाव कॅन अ मिनिस्टर कम आउट अँड से दॅट फायनान्स files are not moving and I am not going to the secretariat? So where is the governance? And at the same time you are saying that everything is okay and we are providing good governance.